विसा उपरांत तुमकां येवकार। मायनिंगाच्या प्रश्नार मायनिंग पिडितांच्या विंगड संघटनांनी केंद्रीय मंत्री गडकरींची भेट घेतली। गोंयच्या सरकाराक केंद्र सरकारान आनी सुप्रीम कोर्टाक तांच्या गोंयच्या जनतेची काळजी घेवची म्हण मागणी केल्या। RDX गोवा खातीर चीफ रिपोर्टर केन्झिल रॉड्रिगीस। How best to do that so that the commencement of mining can be as smooth as possible going forward and we don't end up with another situation like this of stoppage. So what do your memorandum has stated? We've given certain representations on how to go about this, what the laws are today, what the act is today, with full respect to the Supreme Court, and based on that we will see how the review petition is being filed from your side. We're still studying the fact on which points to go before review. I believe some members should be doing it sometime this week. So what representation will be only regarding this? Yes, so we have to keep in mind and respectfully look at the Supreme Court, look at the Act and everything and say that this is the best way to go about it. So what are those best points you have raised before them? Are not correct for me to refer to, but they're all within the provisions of the Act. Auctioning is... We have to say, the question is, if it is provided for, not just in the Act, if our judgment provides for it and lots of things, all these things will have to be studied. It's not a simple situation because there is this Act, there is Abolition Act, there is this judgment, there is a previous judgment, there are the earlier judgments of 90. All these need to be looked into and seen what are the legal options, not just for a state, for the centre, for the mining companies and all that. So it's not a simple solution. Work out some way wherein the local employment is protected. That is the main purpose. Lease may be with me, with government, with anybody. Those issues we will settle later. And ताका time लागतो. सध्या तरी जे employment आसा त्या तरी जावन येले. लोक जे बेरोजगार आसा रस्त्यार येतले. प्रॉब्लेम जातले. सो त्याचा रिस्पॉन्स किती आशिल्लो म्हणजे? पॉझिटिव्ह आसा ते म्हणाले तुम्ही ओपिनियन घेऊन दिया आपले कोण तरी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्टाचो जज नाल्यार कोण तरी बरो सुप्रीम कोर्टाचो एडवोकेट ह्या जजमेंटाचेर कशें आमी पावलां उबारची सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी स्टेट गव्हर्मेंट आर बोथ एक्झिस्टींग लॉ जो आसा MRDA Act 1957 आसा त्याच्या अंडर लीज ग्रँट करपाक जाय तो सरकारान इतलेंच करपाचें आसता की गव्हर्मेंट स्टेट गव्हर्मेंट जो आसा ताका लॉस जावचो लीज दिता आसता ते जर फेर प्रायस जर ताणें दिलो जाल्यार ते दिवपाक मेळटा आनी हांवें ताका सांगलां की सुप्रीम कोर्ट जजमेंट तुमी जे इंटरप्रीट करता ते चुकीचें आसा एज पर द सुप्रीम कोर्ट हांवें म्हाजें रिप्रेझेंटेशन दिल्लें आसा आतां कॉपी जाल्यार हांव सपोर्ट करूं शकता आनी दोनूय जजमेंट जे आसात प्रेसिडेंशियल जजमेंट आनी आतांचे जजमेंट दोनूय जजमेंट जर गोंयच्यान करून तुमी प्रॉपरली जर रीड करीत जाल्यार एक्झिस्टींग स्टेट गव्हर्मेंटाक पावर आसा लीज ग्रँट करपाक आमी ते पयशे फारीक करतले पूण ते पयशे फारीक करच्या पयलीं परत जेन्ना मायनी चालू जाल्यो तेन्ना परत 1-2 लाख आमकां परत लोन घेवचें म्हणलें आतां ते पयलींचें वजें आनी दुसरें हें वजें आमी घेतलें तो एक धाडस केलें आनी मायनी गाडयो वचा सारक्यो चालू केल्यो पासींग केलें सगळें केलें पूण रोखडेच 1-1.5 म्हयन्यान मायनी बंद जाल्यो तेन्ना आज परिस्थिती अशी जाल्या एके वटेन बँको सतयता एके वटेन भुरगीं घरान त्रास करता एके वटेन बायल त्रास करता तेन्ना घरान वचपाक सुद्दां मन लागना म्हणून एक कळकळीची विनंती ह्या सरकारा कडेन गोंयच्या गव्हर्मेंटा कडेन आसा सेंट्रलाकूय आसा परत सुप्रीम कोर्टाच्या जजाकूय म्हजी विनंती आसा की ह्या सगळ्या गोश्टीची जाणीव आमच्या संवसाराचे मायनिंग डिपेंडंट जे लोक आसा तेचे सगळ्याचो एक विचार करून कित्याक गोंयांत जे लोक आसा ते जवळ जवळ 99% मायनिंग लोक आसा म्हटल्यार जाता सगळे डायरेक्टली जरी ना जाले जाल्यार इनडायरेक्टली तरी सगळे लोक डिपेंडंट आसा आनी तेन्ना हेचेर सरकारान काळजी घेवची